आयज बोंडला अभयारण्याची बिकट स्थिती आसा। केंद्र सरकारान आमकां 2 वाघ मंजूर केल्ले। अभयारण्याची स्थिती बिकट आसा म्हण आमी ते वाघ घेवंक ना अशें राना मंत्री विश्वजीत राणे उलयला। RD एक्सपो खातीर पर्वरेच्यान गौतम शिरोडकार आनी संजय मनोली। Trying to get some CSR partner to help us adopt the Bondla Zoo. Bondla Zoo आयची परिस्थिती बिकट हा, ते जर आमकां डेव्हलप करूंक जाय तेजो परिसर बी डेव्हलप जातलो। तुमी उलयता म्हणल्यार की वाघ रावना म्हणून कितें वाघ रावना वाघ आतां परत तेजेर सी इफ अ टायगर हॅज टू कम अँड सेटल डावन ऑर ही हॅज टू बिकम अ टायगर विच इज कॉन्स्टंटली आतां पळय हांव तूं बांदरगड चल रणथंबोर चल ते तेचे टेरिटरीचे भायर वचना। ती जर तेणी टेरिटरी एडॉप्ट करपाची गरज आहा then that type of ecosystem and that type of habitat is to be created. But I go and shoot photography shooting हांव करता वायल्ड टायगर आनी वर्सान 4दा तरी हांव आसता वायल्ड लायफ सेंच्युरीन। ते कशें काम करता आमचे थंयसरले आमचे पार्क डायरेक्टर कितें करता ते कशें ते कॅप्चर करता कशें रिलीज करता दुसरे कडेन हांवें पळयल्लें आसा। म्हणजे हांव कितें म्हणटा की आमची जी चर्चा जाली की वयर हांगाच न्हू दिल्ली बी जेन्ना चर्चा जाता की ते वाघ जेन्ना ताका त्या तरेचे इकोसिस्टम आहा ताका बेश्टें सोडलो फाल्यां तो थंय रावचो ना। तो पळयतलो खाद्य आनी सगळे गोश्टी ताका दॅट टायप ऑफ इकोसिस्टम फॉर हिम हॅज टू बी क्रिएटेड। आमचे कडेन त्या तरेचो इकोसिस्टम ना सद्या म्हणून आमी कितें म्हणटा केन्ना केन्ना हांवें जे कितें उल्लेख केलो मागीर लोक ते वेगळे तरेचे मिनींग घेता। हांव तशें म्हणना, हांव कितें म्हणूंक सोदता की आमकां बी जाय फाल्यां आतां आमचे कडेन 2 वाघ सँक्शन जाले, हांव हाडिना बोंडला जून, हांव घालिना तांकां, पूण आमकां ते विचार करचो पडटलो की कशें कितें ते अप्रोप्रिएट एक वायल्ड लायफ पार्क आमचे घेवन ते फुडें व्हरपाक।